Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुआमाचे पयले चिटीवेले वाचो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोबें जियेता आनी तो आमचे सोबें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताचे सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. जोडतेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सोबें मोग संपूर्ण जालो. कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना. परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका भें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुवांचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले अरेबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्यांक दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदेऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. अनभावार्थ्यांक परगोट केल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सतमानलोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. मार्को पोरमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. चडयलोले उंडे आनी मासल्यो खावन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगळी व्हड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले आनी तांकां धाडतोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातोच व्हडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडयेर आसलो. वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोस्तावतले म्हूण पळयोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळयोवन भूत म्हूण समजून तांणी किडोंच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या व्हड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर ओदीकूच थोटाकले, कित्याक जड मोनाचे जावन उंड्याची शिकोण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. मार्कू 6:40-6 नियाळाक आदार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत रायमंड दे पेनाफोर्ट हाची परब समारंभता. 11व्या शेंकड्यांत माजोर्का स्पेन जुंव्यांचो राजा जेम्स I हाच्या खोट्या कर्तुबांचेर एक यादनीक कसो रायमंड निशेध मारता. पूण राजा आपलें जिवीत बदलूंक तयार नासलो. असल्या वेळार रायमंड तो जुवो सोडून दुसऱ्या गांवांत वचूंक येवजिता. तारवार पर्यान बसून दुसऱ्या गांवांत वचूंक येवजिता. तारवार पर्यान बसून वचोना जावंक राजा सगळ्या कोपितांक खोर शिडकावणी दिता. तेन्ना देवाचेर सगळो भावार्थ दवरून रायमंड दर्या सामकार उबो रावता. आपलो जुबो उदकाचेर पातळायता. हातांतली बडी घेवन ती जुब्याक बांदता. तिचें वेरें करता. तिचेर खुर्साची कुरू करता आनी आपल्या जुब्याचेर चोडटा. सुमार 6 वरां उदकाचेर प्रवास करून तो बार्सिलोना ह्या पयस गांवांत पावता. ही मिलाग्र आयकून राजा आपलें जिवीत नवसोरता. जसो जेजू दर्याचेर चल्लो, भाग्यवंत रायमंडूय दर्याचेर प्रवास करता. जेन्ना आमी अखंड भावार्थान आनी देव भिरांतीन वागता तेन्ना देवान रचलोलो संवसार लेगून आमकां देवाची येवजण फुडें व्हरपाक आदार करता. ह्याच तरेन आमी कसल्याय अवघड वावराक वा प्रवासाक सुरवात दितना भावार्थान मागणें करूंक वावरुया. मोगाळ बापा, कठीण आनी अवघड परिस्थिती वेळार तुजेर भावार्थ दवरून मागण्यांत जिवीत सारूंक आमकां तुज्या स्पिरितान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.